वर्सभर स्मार्ट सिटी खातीर बंद दवरून हॉटमिक्स केल्लो रस्तो परतून खणपाक सुरवात केला। सरस्वती मंदिर इमारती मुखावयल्या रस्त्यार खोरे आणि पिकासान परतून घणाघात करपाक सुरवात केल्या। सिवेजीच्या लायनीत बिघड जाल्ल्यान हो रस्तो खणपाक घेतिल्ल्याचे कळटा। कोट्यांनी पैसो खर्च आणि प्रदीर्घ काळ चलयिल्ले हे स्मार्ट सिटीचे काम, ताका लागून स्मार्ट सिटीचे हे काम असफल जाला काय असो दाट संशय नागरिकांच्या मनात निर्माण करता। डागडुजी केल्ले स्मार्ट सिटीचे रस्ते परतून खणपाक लागिल्ल्यान ही स्मार्ट सिटीच्या अभियंत्याची गुणवत्ता काय हो स्मार्ट सिटीचो घाळपणा असो प्रश्न नागरिकांक उप्रासला। आमी आसात 18 जून रोडाचेर जे सरस्वती मंदिर ही जी बिल्डिंग आसा ते बिल्डिंगेचे सारखे ऑपोजिट हांगा आसात आणि तुम्ही हांगा पळोवंक शकतात म्हाजे फाटल्यान हांगा कशें हांगा परत हे डांबरीकरण केल्ले जो रस्तो आशिल्लो ह्या रस्त्याचेर कशें हांगा परत खणपाचें काम सुरू केल्लें आसा। जाल्यार मेन म्हटल्यार तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार हे जे डांबरीकरण जाल्लें तें फाटल्या वर्साक जाल्लें, पूण हे डांबरीकरण जावचे पयलीं हांगा जो रस्तो आशिल्लो हो रस्तो खणून दवरलेलो, स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून खणून दवरलेलो आणि हो रस्तो सुमार 1 ते 2 वर्सां सुमार हो रस्तो असोच बंद आशिल्लो, कित्याक हांगा स्मार्ट सिटीचें काम चलतालें। पूण मागीर तें काम सोंपोवन परत एकदां हांगा डांबरीकरण जालें, पूण तें जेन्ना डांबरीकरण जालें जाल्यार सुद्दां हांगा आमी पळोवंक शकतात की हें डांबरीकरण जावन सुद्दां आतां परत तेणी सिवेजीची लायनीन कितें तरी तांकां त्रास जाले, कितें तरी तांकां सिवेजीची लायनीन दुरुस्ती करपाक जाय आशिल्ली म्हणून हांगा परत खणलेलें आसा तें तुमी पळोवंक शकतात। आनी आमकां हांगा म्हायती मेळिल्ले प्रमाणे हांगा ह्या रस्त्यार परत 2-4 कडेन अशेंच ते खणपाचे आसात। तर प्रश्न असो येता की स्मार्ट सिटीचें जे काम आसा तें काम करतना कांयच तेंची योजना अशी हांगा आसना काय कितें, कित्याक हे जे काम आसा तें काम कितलेशे कोट्यांनी पयशे मोडून हांगा हें काम केल्लें, पूण हे काम परत डांबरीकरण घातलेलो रस्तो बरो रस्तो परत एकदां खणटात आणि परत तेजेर आतां थंय होणको पडटलो आनी परत तेजें डांबरीकरण जातलें। सो हें काम करतना कांयच तेंची योजना आसनात काय कितें असो प्रश्न येता। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।